हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजे आमच्या गोंया खातीर काल एमपीटीच्या चेअरमॅनान स्टेटमेंट केले की कोल पोल्युशन खंय चड जायना म्हणून, आणि जे पोल्युशन जाता ते रस्त्या वयले डस्टाचे पोल्युशन जाता खंय, आणि रस्त्या वयले डस्टाचे पोल्युशन कोलाकून चड पोल्यूट जाता खंय. सो हांव त्या चेअरपर्सनाक सांगपाक सोदता, तू कितल्या सड्या वयल्या घरांनी येयलो रे. चेयरपर्सन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने घर में गए हो आप? जो जेटी बोगदा में लोग रहते हैं उनके घर में कभी गए हो आप? जो उधर ऑफिस में बैठ के स्टेटमेंट कर रहे हो, वो ही जाप कोणी विचारपाक जाय तेका? हे आमचे जे आम्ही राजकारणी निवडून हाडल्या तेंच्यांनी विचारपाक जाय. गोयच्या सीएमान हेचेर दखल घेवपाक जाय, पोल्युशन डिपार्टमेंटान दखल घेवपाक जाय. आयज तो आपली कंपनी वाचोवपाक, एमपीटी पोर्ट वाचोवपाक स्टेटमेंट करता की पोल्युशन जायना म्हणून. हे पोल्युशन आमचो जेटी वाठारांतलो सगळो लोक खाता. आयज हे ओपन कोल हँडलिंग जाता, तुम्ही पळोवपाक शकता. ओपन कोल हँडलिंग आयज हो दर्या पोल्यूट करता सगळो. आयज हो डोम सुद्धा घालून काय फायदो ना आमकां. ह्या डोमाचो कांयच फायदो जावचो ना. आयज हो पोर्ट रोड एक्सपांड करपाक हार्बरची झाडां मारूंक सोदतात. हे जी झाडां आमकां पोल्युशना पासून वाचयतात ती झाडां मारपाक सोदतात हे. आनी हो चेअरपर्सन एमपीटीचो स्टेटमेंट करता, आणि हे रुलींग गव्हर्नमेंट आणि ऑपोजिशन जे आहा हेतून एक आमदार स्टेटमेंट काडिना की पोल्युशन जाता म्हणून. हांव ते चेअरपर्सनाक चॅलेंज करता, तुका जर कापासता आहा न्हू जाल्यार आमचे जे एक्टिव्हिस्ट आहा, चड हांव आनी कोणाची नांवां घेना, अभिजीत प्रभुदेसाय वांगडा डिबेटीक बस. अभिजीत प्रभुदेसाय हेच्या वांगडा डिबेटीक बस, आणि तू त्या डिबेटीक जर सक्सेस जालो आम्ही कोलाचेर उलोवचे सुद्दां ना. चॅलेंज करता. कितें रे, कापास आहा तुमचे कडेन? राजकारण्यांकडे कापासात आहा, सीएमाकडे कापासात आहा? कितें रे, तुम्ही जी नाकाली स्टेटमेंटां करता ते आमी आयकोंक बसोंक ना. आयज कोल पोल्युशनान आमचे लोक दुयेंस पडले. आमी जेवणान कोळसो खाता, उदकान कोळसो पिता, आमी कोळसो ब्रीथ करता. आमी आयज हो सगळो पोर्ट आख्खो पोल्युशनमय जाल्लो आसा. आयज बोगद्या वयलो लोक बॉक्सायड पोल्युशन ब्रीथ करता, तांच्या घरांत सगळी बॉक्सायड आसता. आणि हे आयचे राजकारणी आणि हे जे ऑफिसर्स बसल्यात ही स्टेटमेंटां करता. कितें रे, आयज ही एमपीटी आमकां जॉब दिवपाक फेल जाली. जे एमपीटीन आयज कितलेशे कामगार आसलेले तांकां कट ऑफ करून आयज ही एमपीटी सगळी टोटल प्रायव्हेटायझेशन जावपाच्या वाटेचेर आसा. ऑलमोस्ट जाली. कितें रे, आणि आयज जे कंपनीज हांगासर येयल्या तितून आमकां जॉब मेळना हांगासर. आणि हे एमपीटीचे जॉब खंय एडवर्टिजमेंट जाता? दिल्ली एडवर्टिजमेंट जाता हेंचे. आणि आमचे राजकारणी वगी आसा. कितें रे, मजा पळयतात. आमकां हांगा जॉब ना, हेंचे पोल्युशन आमी खावपाचे, आमच्या भुरग्यांनी दुयेंस पडपाचे, आमच्या लोकांनी मरपाचे. कितें, आणि ही भाशणां हेंची आमी आयकपाची. आणि हे निवडून हाडलेले जे आयज मुरगांवचो आमदार जो आहा न्हू, जी फटिंगपणां आमचे कडेन करता, तेणी ती बंद करपाची. तेणी विचारपाक जाय एमपीटीक, हे पोल्युशन कशें जाता, कितें जाता. तुका काम मेळ्ळा, तुका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा म्हूण आमच्या मड्याचेर उठो नाका, आमच्या लोकांक मारून उडोवपाक उठो नाका. तो स्टेटमेंट जेन्ना करता तुजे पयले कर्तव्य आसलेले. ह्याच्या पयलीं जेन्ना तूं आमदार नासलो न्हू तेन्ना बरो उलयतालो आणि बरो मिरयतालो मरे. आमदार जावपाक जाय म्हणून आमच्या दोळ्यांक उदीक लायले, आणि आयज आमच्या लोकांक त्रासान घालपाक उठला. आयज हांव सांगता, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी दिवन कोल पोल्युशन कमी जावचें ना. पयलींच सांगता, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी दिवन कोल पोल्युशन कमी जावचें ना. कोल पोल्युशन जे आसा ते पोल्युशन अशेंच उरतलें. आयज आमकां ह्या गोंयान हो कोळसो नाका. हो कोळसो आमचे न्हंय प्रदूषित करता, दर्या प्रदूषित करता. आयज हे कोळशा खातीर आमचे जे पयलींचे मायनिंग जेटीज बिटीज आहा ते कॅप्चर करपाक सोदता, हडप करपाक सोदता. आयज हांव ज्या जाग्याचेर पायलट पॉयंट ह्या जाग्याचेर उबो आसा, हो एक टुरिझम स्पॉट. आयज टुरिस्ट हांगा येना, गार्बेज भरलेली आहा सगळी. कोणा खातीर? या एमपीटी खातीर. आयज आमच्या मुरमुगांवान टुरिझम जर कमी जाला जाल्यार एमपीटी खातीर कमी जाला, एमपीए खातीर. आयज ही एमपीए सगळे जागे आपले म्हणून मिरयता. आयज हांकां रेजिडेन्शियल कॉलनी दिलेले, थंय आयज हे बिझनेस करता, जेचो आमी निशेध करता. आयज काळाची गरज आसा. जाणा एका मुरगांवच्या लोकांक भायर सरून हे कोल पोल्युशनाचेर उलोवपाची गरज आसा. आमदार, मंत्री, सीएम बीएम कोण उलोवचे ना. हे आमच्या मड्याचेर पयशे करपाक उठल्यात, आनी काय ना. हांव मागता मुरगांवच्या आमदाराकडे, तुका मात सुद्धा मुरगांवच्या लोकांची दया माया आसा. आमचे पर्यावरण हे नष्ट कर नाका. हार्बरची झाडां, हार्बरचे वड मारू नाका. आणि हे कोल पोल्युशन जाता हे बंद करपाक आवाज उठय. हो कोळसो बंद करपाक आवाज उठय. हो कोळसो बंद जालो जाल्यार पोल्युशन बंद जातले. अरे बरे भशेन चलया रे पोर्ट, तो बरे ग्रीन कार्गोज हाडा रे, आणि चलया रे, लोकांकूय काम दिया रे. आयज काम दिल्लीकारांक दिताले, आणि आमी हांगा तुमी झग मारपाची, तुमची तोंडां पळोवपाची. कितें रे, अरे निर्लज्ज कशे वागो नाका. निवडून हाडल्यात आमच्या खातीर झगडपाक, आमच्या हक्का खातीर झगडपाक, पयशे करपाक न्हू, लोकांच्या मड्याचेर पयशे करपाक न्हू. आमकां गोंयान कोळसो नाका.